नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। मोपा विमानतळाक सरकाराचे प्राधान्य ना। मुख्यमंत्री म्हणटा मोपा स्थगित दवरूंक ना, पूण घाई ना। पयली 6 लेन हायवे, मागीर मोपा। EIA उपरांत टेंडरां। केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या पश्चिम घाटावयल्या निर्णयाक गोवा फाउंडेशन दितले आव्हान। गाडगीळ अहवाल कुशीक दवरलो म्हूण क्लॉड आल्वारिसाक तिडक। गोंयान बेकायदेशीर रितीन रावपाक मेळचे म्हूण पुलिशेच्या फॉरेन रजिस्ट्रेशन विभागाक खावोवचे पडटात पयशे। गोंयांतल्यान पळून गेल्ले नायजेरियनांचो दावो। गोंयांतूय मनयलो बाल दिन। पणजे बाल भवनांतल्या मुखेल सुवाळ्यात 5 भुरग्यांक भेटयले बाल भूषण पुरस्कार। काँग्रेस भवनातूय ओपली जवाहरलाल नेहरूंक आर्गां। आणि तुळशी लग्नाची चल्ल्या तयारी। बाजार भरले उशिकाणे, चिचे बोटा, जिणे, आवाळ्याच्या ताळ्यांनी। फाल्यां सावन लग्नाचो सीझन सुरू। पळयात तुळशीच्या लग्नाची तयारी। खबर विस्तारान। मोपा विमानतळाक सरकाराचे आता प्राधान्य ना। मुख्यमंत्री म्हणटा मोपा स्थगित दवरूंक ना, पूण सरकाराक ताची घाई ना। मोपा विमानतळा पयली 6 लेन हायवे करचो पडटलो। विमानतळा खातीर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट चल्ला, ते उपरांत टेंडरां काडटले। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांक हे सांगले। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसाक 2 दीस उरले आसतना सरकारान पत्रकारांक खातीर आधार येवजण पास केल्या। That MOPA procedure will go as per procedure. It will happen. We are not in hurry. MOPA airport is a greenfield airport. Except land, we are not going to give any money. And the tender documents, whenever they come, they will be very clear that it has to be taking into consideration the Daboli airport operation, because Daboli airport operation will not be shut down. It will be, because now after this inauguration, at least some people should get convinced that it will never be shut down. Today, as of today, we have 4 million passengers already. This year will exceed 4 million. So even before it is inaugurated, capacity is full, 100%. The environment impact assessment process is on. After environment process, everything will be ready. Then we will go for whatever is required to be done as the next step. That is actual tendering. But again there I am making it very clear that it is an economic decision of the person who is quoting. Suppose, let us assume for argument's sake, no one quotes. I have no problem. I will go for after some time again. Passenger apeksha chad profitable is cargo. It can become a cargo hub. MRO operation, maintenance, repairs, overhauling. Cargo, MRO, and the third one is hub. That means there can be hotels, there can be many other activities which can give a commercial income, supporting income to the airport. And sixth is passengers. First of all, it will generate employment. Another condition will be that it has to engage local people. Another fear which is in the minds of South Goa, some hotelier, is because they will be at distance, they may suffer, which is not correct, because by the time airport comes, there will be 6 lane connecting it across Goa. 6 lane खंयच्यान पण म्हापशाच्यान मडगांव पर्यंत, पलतडी आनी ह्या सायडीक 6 लेनची आवश्यकता ना, 4 लेन इज एडिक्वेट. 8 वर्सां वयले जर्नलिस्ट आनी 5 ते 8 अशे 2 ग्रुप करून 8 वर्सां वयल्या तांकां 50,000 रुपया अगेन्स्ट पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज फॉर लॅपटॉप, PC, tablet, iPad. You can buy anything up to 50,000. 5,000 रुपया application fee. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयान पश्चिम घाटावयलो कस्तुरीरंगन अहवाल मानून घेतला, जाल्यार माधव गाडगीळ अहवाल कुशीक दवरला। ताका लागून गोवा फाउंडेशन तिडकला। मंत्रालयाच्या ह्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिवपाचे तांणी थारायला। कालची ऑर्डर ती आयल्या ती बेश्टे म्हणटा की 17 डिसेंबराचे 17 तारीख आमी सगळे आयकताले म्हण सगळे केस
आणि त्या दीस ते निर्णय घेतालो कित्याक मग गाडगीळ कमिटी एक्सेप्ट करूंक नाल्यार कस्ती रंगान एक्सेप्ट करूंक ते मागीर निर्णय घेताले. आज पर्यंत एनजीटीन कांय ऑर्डर घेवंक ना की ताणें कस्ती रंगाचो रिपोर्ट ताणें स्वीकार केला म्हणून. ते म्हणटा ते मिनिस्ट्रीन स्वीकार केला आणि गाडगीळ इन्कार केला. ते आता ते एनजीटी आमी तेचे मुखार आहात न्हू, ते आमी आता चॅलेंज करतले. कस्तुरी रंगान तो निर्णय घेतला, कस्तुरी रंगान रिपोर्ट स्वीकार करून ते आम्ही आता चॅलेंज करतले 17 तारखेक बिफोर एमजीटी ओनली. हे मिनिस्ट्रीचे डिसिजन चॅलेंज जाता. होय, आम्ही चॅलेंज करतले. होय, मिनिस्ट्रीचे डिसिजन. होय होय. गोंय पुलिशेचो फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पयशे खावन विदेशी नागरिकांक गोंयांत रावपाक दितात असो सनसनाटी आरोप गोंयांतल्यान पळून गेल्ल्या नायजेरियनांनी केला. जितले दीस गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रावपाक जाय ते प्रमाण पुलीस पयशे घेतात. कांय जाणांक 8 म्हयने बेकायदेशीर रितीन रावपाक 1 लाख रुपया पसून दिल्यात असो आरोप तांणी न्यूज 66 ह्या वेबसायटीक दिल्ले मुलाखतींत केला. गोंयांत रावपी चडशा नायजेरियना कडेन जायते डॉक्युमेंट आनी विजा नात हें सगळ्यांक खबर आसा. परवरे नायजेरियन आनी गोंयकारां मदीं जाल्ल्या धुमाकुळांत 53 नायजेरियनाक अटक केल्या उपरांत ही गजाल उक्ताडार आयली. राज्य सरकारान सध्या बेकायदेशीरपणान गोंयांत रावपी विदेशींचेर कारवाय सुरू केल्या. कांय नायजेरियन मुंबय पळून गेल्यात. नायजेरियन म्हणटात विजा सोंपूनय रावतले जाल्यार FRROच्या अधिकाऱ्याक लाच दिवची पडटा. तशें करूनच ते रावतात. डॉक्युमेंट आशिल्ल्या नायजेरियनाक विजाची मुजत सोंपतकच आनी कांय दीस गोंयांत रावपाचें आसत जाल्यार तांकां लाच दिवची पडटा आनी ज्यादा दिसा प्रमाण रक्कम थारायल्ली आसता. 15 दिसां खातीर 5,000 रुपया, म्हयन्याभरा खातीर 10,000 रुपया, 8 म्हयन्यां खातीर 1 लाख रुपया. न्यूज 66.comच्या रिपोर्टा प्रमाण गोंयांत स्टुडंट विजाचेर रावपी नायजेरियन कसल्या ना कसल्या तरी वेवसायांत आसतात. FRROच्या अधिकाऱ्यांक लाच दिवन ते गोंयांत मुजत सोंपल्या उपरांतय रावतात. ते पयशे दितात ना जाल्यार सणा परबे वेळार अधिकाऱ्यांक गिफ्टां दितात. गोंयांत FRROच्या कार्यालयांत ही गुंडुलसांव फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चल्ल्यात असो नायजेरियनाचो दावो. हे अधिकारी बेकायदेशीरपणान रावपी कांय विदेशींक नांवान वळखतात अशें तांचें म्हणणें. हे विशीं FRROचो पुलीस अधीक्षक टॉनी रॉड्रिक्साक विचारलें. तो हाचेर कांयच उलोवंक तयार ना. हय म्हणना आनी नाय म्हणना. चडशे नायजेरियन आतां पुण्यांत वचून रावंक लागल्यात. पुणे तांची आवडटी सुवात जाल्या. चडश्यो शिक्षणीक संस्था पुण्यांत आसा आनी तांकां पुण्यांत वचपाक बरें पडटा. चडशे जाणांनी कॉलेजींनी ॲडमिशन घेतलां पूण क्लासींनी ते नासतात. सुमार 800 ते 1000 नायजेरियन पुण्यांत बेकायदेशीरपणान रावतात. गोंयांत घडिल्ल्या प्रकरणा उपरांत गोंयांत रावपी कितलेशेच नायजेरियन पुण्यांत गेल्यात. इतले मजगतीं 20 नायजेरियनांक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान बुधवारा जामीन दिला. हेर 20 नायजेरियनाचे जामिनाचेर कोर्ट निकाल दिवपाचो आसा. The same out of 52, around 20 of them were also arrested by Mapsa police station. We had filed a bail for them and also they have been given bail by JMFC Mapsa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या 124व्या जयंती निमतान गोंयांतूय बालदीन मनयलो. मुखेल सुवाळो पणजे बालभवनांत जालो. बालदिना निमतान बालभवनांत कला, विज्ञान, रंगभूंय अशा वेगवेगळ्या मळार बरी कामगिरी करपी गोंयच्या 5 भुरग्यांक बालभूषण पुरस्कार भेटयले. अंदू भेटयल्यात ते 10वे पुरस्कार. पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान बालभवनाच्या वावराची तुस्त केली. काँग्रेस भवनातूय नेहरूंक आर्गां ओंपली. Late Matami Sundayam, who was also a teacher and who loved children immensely. And he would be always trying to get the children to do the right thing, and he would always try to talk to the parents of the children to ensure that the children received the right form of guidance. And I remember one day I said to Natani, Natani, when you're talking, just be a little careful, because I said, we don't have children. So when we don't have children, you don't go overboard advising the parents who have children and know from first-hand experience
how to handle children. And then Matani turned to me and said, "You are absolutely wrong. I have children. I have classrooms loaded with children, and they are all my children." सरदार पटेल अनेक आमचो व्हडलो लिडर, तो तरी प्रायम मिनिस्टर जाल्लो, हें करपाचो तें करपाचो. हांव सांगूंक सोदतां आमच्या लोकांक, सबंद देशाक, की हो टायम चिंतपाचो, आदली कितें आशिल्लें तें ह्या वेळार चिंतूंक जाय. तांणी सगल्यांनी बाराबोर डिसिजन घेतली, हे प्रिन्सी स्टेट्स घेतल्यो आनी कितें उदरगती खातीर देशाच्या एकवटाचे खातीर जी पावलां मारली ती आमी आयज तांकां मान दिवपाक जाय. आनी ही डिफरन्सां फकत जे पळय कांय करूंक ना तांकां ह्यो डिफरन्सां करीन दिसतात, कित्याक आयज पर्यंत हे थोडे आसात ते देशाची फुटी घालपाक ते प्रयत्न करतात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.